भाजपवासी झाल्या 8 आमदारांक घेऊन मुख्यमंत्री आणि प्रदेश अध्यक्ष तानावडे दिल्ली वारी। प्रधानमंत्री बाकीच्या केंद्रीय मंत्र्यांबरोबर मीटिंग फिक्स। मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर मुख्यमंत्री स्पष्ट सांगिना। आपण काम करप ना आणि दुसऱ्यांक दिवप ना, मडगांवाक इगो नडटा। नगराध्यक्ष घनश्यामाची अविश्वासाचेर प्रतिक्रिया। थाराव घालपी म्हणटा बीजेपीचेच राज्य। घनश्यामा कडेन कोत्रपण ना, पालिका बीजेपीची जाल्यारूच फंड मेळटा। कसिनो धरून सगळ्या गॅम्बलिंगाचेर जीएसटी 28% उरतलो। माविनान केले स्पष्ट। हॉर्स रेसिंगाचेर जीएसटी लावपाच्या विशयाची फायल धाडल्या अटॉर्नी जनरलाक। सोनाली फोगट खून प्रकरणात एनडीपीएस कोर्टान रामदास रामा मांद्रेकर आणि रामदास गावकराक जामीन। 30,000 रुपया जामीन बॉन्ड आणि शुअर्टीचेर जामीन। मडकय मतदारसंघातल्या बेकारीच्या प्रश्नाचेर आमदाराचो प्लान। सुदिनाचो पूत मिथिल उलयलो। 3 वर्सांची रस्त्यांची अंडरग्राउंड केबलिंगाची कामां खंय रोकडीच तडी। टीसीपीचे लँड डेव्हलपमेंट बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन नेमावयल्यान आरजी आक्रमक। मंत्र्यांचेर फार। गजेट कोंकणी मराठीन काडचे। सुचोवण्यो हरकतींक जाय मुजतवाड। 23 तारखेर मोर्चा। अंदू पावस सरासरी परस 7% उणो। आता मेरेन 105 इंच पावस। अंदू पावस सरासरीक मातसो उणे। सप्टेंबरात मान्सून सोंपून नोव्हेंबर मेरेन अवळी पावसाचो अदमास। पोस्ट ऑफिसाच्या 8 दिसावड्या वयल्या कामगारांक काडला म्हूण फोंड्या बोवाळ। सरकारान नोकरी साल्वार करची नाजाल्यार दुसरी नोकरी दिवची म्हूण मागणी। सगळो स्टाफ खंय महाराष्ट्राचो। संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना पयलीं केंद्र हाडटले नवे राष्ट्रीय पर्यटन धोरण। केंद्रीय पर्यटन आणि संस्कृती मंत्री जी किशन रेड्डीन केली राष्ट्रीय परिषदेन धर्मशाळेन घोषणा। गोवा फुटबॉल संघटनेच्या अध्यक्षपदाची वेंचणूक 30 ऑक्टोबराक। चर्चिल आलेमांव अपात्र थारल्या उपरांत नवो अध्यक्ष कोण, सगळ्यांची नजर। रणनीती मोर्चेबांधणी सुरू। देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 4,858। एक्टिव्ह केशी 48,000 वयर। गोंयांत नव्यो केशी 37। एक्टिव्ह केशी 442। गोय आरएसएसच्या फ्रंटल संघटना आणि बीजेपीची समन्वय बसका। मुख्यमंत्री आणि बीजेपीचा प्रदेश अध्यक्ष वाटेकार। गोयच्या ताज्या राजकीय घडामोडींचेर बसकेत औपचारिक ना। पीडब्ल्यूडीतली नोकर भरती रद्द करपाच्या सरकाराच्या निर्णया आड हायकोर्टान आव्हान याचिका। नोकर भरतीन पास जाल्ल्या 106 जाण हायकोर्टान सुनावणी 19 ऑक्टोबराक। सरकाराक नोटीस। जम्मू काश्मीरातली पहिली इलेक्ट्रिक ट्रेन 2 ऑक्टोबराक सुरू। बनिहाल बारामुल्ला रूटार चलतली ट्रेन। क्वीन एलिझाबेथाचेर आज निमाणे संस्कार। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू लंडनात आज निमाण्या संस्काराक लायतली हजेरी। भारताचे वतीन ओपली आर्गां। कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरान चालू आशिल्ल्या कामाची केली पळोवणी। 90% फ्लोरिंगाचे काम पुराय। सोलर पॉवर सिस्टम बसोवपाचो ताचो प्लान। चालू आर्थिक वर्षात थेट कराची येणावळ फाटल्या वर्षाचे तुळनेत 30% मायज। दिल्ली वक्फ बोर्ड स्कॅमाचे प्रकरणात एसीबीन अमानतुल्लाच्या 4 वांगड्यांक उखलले। कारवाईत आडखळ हाडपाचो यत्न, पुरावे नष्ट करपाचो यत्न केला म्हूण आरोप। भारत श्रीलंकेक सगळ्यात व्हड द्विपक्षीय रिणां दिवपी देश। चीनाक घाले फाटी। 2022 4 म्हयन्यांत वट्ट 968 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर दिले रीण।
मार्केट पॉझिटिव्हवर बंद. सेन्सेक्स 59,000वर, निफ्टी 17,550.